समाज कल्याण स्किमीचेर स्कॅम जाला ताका सरकारूच जबाबदार। सरकार पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनीच ही स्कीम लाटल्या। आता सरकार कोणाचेर कारवाय करतलो म्हणून आम आदमी पार्टीन प्रश्न विचारला। ह्या स्कॅमाची मुळासावन चौकशी जावची आणि जाणी स्कीम घेतल्या त्यांची नावां जाहीर करची म्हणून आम आदमी पार्टी मागता। कोणाक धरतले तुमी आता? हे जे पैसे असे मिस डिक्लेरेशन फ्रॉड करून तुम्ही तुमचेच कार्यकर्त्यांक दिल्ले न्हू, तुम्ही त्यांचेर एक्शन घेतले। कोणाचेर एक्शन घेतले तुम्ही? बेश्टे जाहीर केले म्हणून जायना। खरें म्हणजे खोलायेन चौकशी जावपाक जाय आनी जे पैसे फ्रॉड करून लोकांनी विदाउट नीड ते म्हणजे तांकां गरजूच नासले ते पैशांची, तरी पण ते पैसे सरकाराचे घेतले तुमचेच कार्यकर्त्यांनी, त्यांचेर तुम्ही एक्शन घेतले काय ना हो व्हडलो प्रश्न आम आदमी पार्टी डिमांड करता। ती फूल डिटेलाचेर भायर घालची विथ नेम्स कोणे कोणे हे पैसे खाले। 550 कोटी जरी CAG म्हणटा इट इज मोर दॅन दॅट, इट विल बी डबल। सर आमची मागणी आसा की सोशल सिक्युरिटी स्कीम ताचो अर्थच कितें? सोशल सिक्युरिटी म्हणल्यार जे कोणा कडेन जायना, कोणाक ताक ना, हे पैसे सरकार तांकां दिता पूण भलतेच खावन वता। हें फक्त घडटा हांच्या राज्यान, तर आम आदमी पार्टी म्हणटा हाजेर एक्शन जावचें। जमनींचे कन्वर्जना आड कोणें वचत जाल्यार सरकार काना मनार घेना। कोर्टातूच सगळे इश्यू सोडोवंक जाय जाल्यार सरकार आनी कित्याक जाय? गव्हर्मेंटर न्हिदला। ओके, आता मंगेशीचे लोक कोर्टान गेले, तांणी कोर्टान वचून कोर्टाची ऑर्डर हाडली आनी ते थांबयलें। सो कोर्टाची सपोज ऑर्डर हाडली म्हणल्यार कितें सरकार चलत ना, सगळ्या लोकांनी कोर्टान वचपाचें आनी ते म्हणटात कितें लोक न्हिदल्या म्हणून? लोक न्हिदूना, लोकांनी कंप्लेन केल्ल्यो आसा। सरकार न्हिदला, सरकारूच न्हिदून गेला आनी फक्त कोर्टान लोक वचून घेतात। सो म्हाका दिसता ह्यांनी सरकार कित्याक जाय? सरकार आमच्या गोंयचें हेंच काडून कोर्टा कडेन दिवया, तांकांच चलोवनी आमचें गोंय। आमदार चर्चिल आलेमांव सरकारा बरोबर रावन यू टर्न मारूंक शिकलो म्हूण बाणावलीची आम आदमी पार्टी म्हणटा। तू सिल्वा MLA आसतना दीस रात तो कायतूक अटॅक करतालो, तो कम्युनल पार्टीक सपोर्ट करता म्हणून आमी नको, पूण हे सदांच तो ताका अटॅक करतालो 5 वर्सां। आतां तेणें तो निवडून येतकूच रात्या भितर तेणें उलटी मारली आनी रात्या भितर तो गव्हर्नरा बले गेलो BJP सपोर्ट करपाक। हो पयलो तेगे यू टर्न। दुसरो म्हणटाय तो आतां CRZाचो इशू येयला। आख्या गोंयच्या लोकांनी ऑब्जेक्शन मारली, हे 50 मिटर CRZ आमकां नाका म्हूण 200 तशेंच दवरपाचें। हे नुस्तेकारांचें, रांपोणकारांचें आनी सगळे बिचार धंदो करून पोट भरतात तेंचें लायव्हलीहूड बंद जातलें म्हणून। पूण चर्चिलान तिंगाय BJPक सपोर्ट केलो, नोटिफिकेशनाक सपोर्ट केलो तेणें, CRZ नोटिफिकेशन। आतां TCP अमेंडमेंट केलो TDR, तिंगाय तेणें BJPक सपोर्ट केलो आनी आतां मोपा तेमी बील पास केलां। आमी तेजेर वचीत न्ही, तें रायट आहा काय जाय, पूण चर्चिलाचें सांगपा म्हणल्यार मोपा म्हणपालो नाका म्हूण इतले वर्सां तो बळ मारतालो, पूण भितरल्यान तो बेदी आसा गोवोरमेंटा बराबर हें उलटी मारपाक आनी लोकांक फसोवपाक। प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठे आनी सावयो डायस। अखिल गोय पालिका कर्मचारी संघटना कॉमन कॅडराच्या प्रकरणाचेर अभ्यास करतली, मात सरकारान पयलीं मुख्य अधिकाऱ्यांक कॉमन कॅडरांत घालचें म्हूण तांची मागणी। मुख्य अधिकाऱ्याक कॉमन कॅडरांत घातल्या उपरांत पालिकेचे प्रशासन सुदारतले म्हूण संघटनेक दिसता। पालिका कर्मचाऱ्यांक नियमीत करपाचो निर्णय दिवाळी आनी चवथी पयलीं लागू करचो म्हूण तांची मागणी। खूब व्हडलो लॉंग पेंडिंग डिमांड जो आमचे कामगार आशिल्ले, कामगार जे घाणीन काम करतात तांचो एक तांकां सेक्युरिटी नाशिल्ली, ह्या डिसिजनान तांकां एक सेक्युरिटी मेळिल्ली आसा। ताजे खातीर हांव सगळ्यांत पयलीं अभिनंदन करता आमचे मुख्यमंत्र्याचें की ताणें हो खूब म्हणजे सगळे करून ताणें हो एक डिसिजन बऱ्यापैकी घेतिल्लो आसा। तशेंच अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर बाब फ्रांसीस डिसोजा हांचें हांव अभिनंदन करता, तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा की ताणें खूब वर्सां हो हे जावचें म्हणून फाटीं आशिल्ले। कॉमन कॅडर केल्लो आसा, अकावंटंट आनी इंजिनियर, तांची परिस्थिती तुमी जाणा। तांकां आतां एकटो इंजिनियर रिटायर जाला तो बाबडे आपल्या पेन्शनाक रडटा, ताका खंय खबर ना, ताका आवय ना बापूय ना, फक्त कॉमन कॅडर केला आनी उडयला। तसो कॉमन कॅडर करून कांय फायदो ना। एक्चुअली आय एम डिमांडिंग दॅट शूड बी कॉमन कॅडर ऑफ चीफ ऑफिसर्स, म्युनिसिपल चीफ ऑफिसर शूड बी फ्रॉम द कॉमन कॅडर। आतां कशें जाता, गव्हर्मेंटाचो एकटो चीफ ऑफिसर वता म्युनिसिपालिटीन आनी ताका तो गव्हर्मेंटाचे रूल फॉलो करता। आय डोंट ब्लेम हिम बिकॉज ही इज नॉट अवेअर ऑफ म्युनिसिपल लॉज आनी
ही तो कितें करता, तो खंय तरी म्युनिसिपालिटीचेच हातूंत वता. देर इज अ डिफरंट, म्युनिसिपालिटी इज डिफरंट एंड द गव्हर्मेंट इज डिफरंट. म्हणून म्हाज्या खात्यान कॉमन कॅडर पयलो स्टार्ट जावपाक विथ चीफ ऑफिसर्स. दोज चीफ ऑफिसर्स शूड बी फूल टायम देर. आमकां फूल टायम मेळना. काणकोणचो चीफ ऑफिसर आसा तो डेप्युटी कलेक्टर आसा, सो देर इज नो टायम. कुंकळेचो आनी कितें आसा, वापयचो आनी कितें आसा. सो वी मस्ट हॅव अ फूल टायम चीफ ऑफिसर हू कॅन वर्क देर. आता पळोवया गोंयच्या कांय सरभोंवतणीच्यो खबरो. रांदपाचे गॅस सिलिंडराचो प्रेस परत वाडलो. महिला काँग्रेसीन निषेध केलो. BJP government has shaken the budget of a woman, of a common man, of a middleman, and yes, even of a well-to-do man. We, the Mahila Congress, are feeling really, we are feeling so tired of protesting and agitating time and again against this BJP government because of this price rise in cylinders. Electricity bill देखून कितले म्हारग केल्ले आसा. आयज लोकांक बिल येता म्हणल्यार कडकडो खावपाक लागता. काँग्रेस टायमार बिलां येता कितली, येताली कितली. शिवसेनेन फॉर्म्युलिनाचे इश्यू वेल्यान फातोड्डे पुलीस स्टेशनार मोर्चा व्हेलो. कोणाचेरूच FIR जायना जाल्यार खंय 20 दिसां उपरांत पुलीस स्टेशना भायर बसतले. कोण आसा आमी सांगिल्ले की तातूंतले कोण ते सोदून काडा, एक्चुअली क्रायम कितें जाला तो सोदून काडा आनी आमकां FIR रजिस्टर करा. तेन्ना PI हांगा नाशिल्लो आनी PSI आशिल्लो. PSIन आमकां तेन्ना सांगले की आमी पयलीं प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी करतले आनी ताजे उपरांत FIR रजिस्टर करतले. म्हणून आमी तेन्ना हांगचे गेले. मागीर हांवें FDAन RTI एक्टा अंडर सेक्शन 7(1) ताच्या खातीर म्हणजे विदीन 48 hours दे हॅव टू गिव अस इन्फॉर्मेशन, प्रोवायड अस इन्फॉर्मेशन. म्हणून आमी तांचे कडेन ते मागिल्ले RTI एक्टा अंडर. तांणी FDAन आमकां इन्फॉर्मेशन दिवंक ना आनी आमकां सरळ सांगले की तुमी अपिलाक वता. अशें जे वेळ काडून धोरण हांगा चल्लां ताच्या विरुद्ध आवाज करपा खातीर आज आमी हांगा येल्ले. आज आमी हांगचे PI कडेन उलयले. ताणें आमकां सांगले की सेम केस एडवोकेट राजीव गोम्स आमी पेपरारूय वाचिल्ले आनी तांणी सांगले की राजीव गोम्स आसा ताणें हांगा परत FIR दाखल केल्ली आनी ताणें हायकोर्टानूय अपील केल्ली आसा. म्हणून ते हायकोर्टान पेंडींग आशिल्ल्या कारणान सध्या ते FIR रजिस्टर करूंक शकना. म्हणून तांणी आमकां सांगलां की 15-20 दिसान कितें आसा ते क्लियर जातले की कोर्टांतल्यान डिरेक्टिव्ह येतली आनी आमी तांकां सांगलां की 15-20 दिसान जर जावंक ना जाल्यार आमी हांगा ठाण मारून बसतले आनी जो मेरेन FIR जायना तो मेरेन हांगच्यान आमी उठचे ना. We have informed all of them that we have already forwarded all the complaints pertaining to this matter to the FDA, Food and Drug Administration, for opinion and legal advice in the matter. And also we have informed them that the matter is subject to the court. मुरगांवचो उपजिल्लोधिकाऱ्यान दामोदर भजनी सप्ताह निमतान सरकारी अधिकाऱ्यांची बसका घेतली. म्युनिसिपालिटीक इन्स्ट्रक्शन दिल्ले आसा तेंच्यांनी तो सप्ताहाचो प्रोग्राम आसा तो फक्त 7 दिसूच दवरपाचो. 7 दिसाचो प्रोग्राम 7 दीस जाल्या उपरांत 7व्या दिसा रातचे तेंच्यांनी काडपाचें सगळीं स्टॉलां. कारण एकटो मनीस ऑलरेडी हायकोर्टान गेल्लो आसा आनी तेणें हायकोर्टाच्यान डायरेक्शन हाडिल्लें आसा आनी हायकोर्टान डायरेक्शन दिल्लें आसा की 7 दिसा वयर अशें लोकांक इनकन्विनियन्स जाता तशें स्टॉलां दवरच्यो न्हू. सो म्युनिसिपालिटीक आमी सांगलेलें आसा 7व्या दिसा रातचे तेंच्यांनी सगळीं स्टॉलां काडचीं म्हणून. तशेंच बाकीचो अरेंजमेंट कितें आसतलो तसो आमचे ट्रॅफिक मुवमेंट, पुलीस बंदोबस्त, वेरेवर देर इज ब्लॉकेड टू एक्सेस ती स्टॉलां काडपाची जावं एनक्रोचर्स कोण आसा तांकां काडपाक लागून एक म्युनिसिपालिटीची टीम तयार केल्ली आसा. ती टीम पुलिसा बरोबर आसतली एंड जॉयंटली दे वील रिमूव ऑल द एनक्रोचर्स. We'll be interacting with everyone, including the MMC, Navy, and in fact we have asked the MMC Vasco to install 25 CCTV cameras so as to keep an eye on anyone, any troublemaker. So also we are likely to have 10 watch towers and about 300 police personnel, including commandos. We will be manning these watch towers on the clock, and all arrangements are made to ensure that this will be a peaceful and incident-free. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.